गोमेकोचो फॉरेन्सिक म्हटल्यार शवचिकित्सा विभागच सरकाराक वर्साक 1.5 लाखांचो महसूल मेळोवन दिता। फॉरेन्सिक विभागाचो मुखेली दोतोर मधु घोडकिरेकारान सांगले। कोरोनाचेरय तो उलयलो, पळयात। ओमिक्रॉन आमगेले जनरल इलेक्शना टायमार येयलें, सो अंदू कित्याक आमचे कडेन हांव कित्याक म्हणटा की अजून गोंयांत 2 वर्सां जालीं नंतर 0 कावंट म्हणटा तो जावंच ना। आनी आतां ते स्टॅटिस्टीक पळोवंक आसत फाटल्या जानेवारी नंतर सुद्दां ऑलमोस्ट मार्च एप्रील मेरेन डेथ जाल्या। सो लेट्स प्रे दॅट वी वील फायट दिस टायम, वी वील डिफीट कोविड मच बेटर देन अर्लियर टायम्स। Because following the earlier trend, so peak may come around March, April. Almost तसो जालो न्ही तो। If you see the white line, it's coming almost, it reaches, whether its peak is where the curve is, but it reaches by March, February, March. 1236 डेड बॉडी आमी लास्ट कॅलेंडर इयराक प्रिजर्व केलो। टोटल सुरू जाल्ल्याक वी हॅव क्रॉस अराउंड 2000। कोविड टायमाच्यान दवरलेले तुजे बॉडी, कोविडाचे सगळे बॉडी सांगनात आसता 800 बॉडी आमचे कडेन आशिल्ले। सो अराउंड 2000 प्लस बॉडीज हांगसर प्रिजर्व केल्या। म्हाका सांगपाक अजाप दिसतलें की मॉर्चरींतल्यान सरकाराक एका वर्साक 1.5 लाख रेवेन्यू जनरेट जाला। कारण जी लोक प्रायवेट हांगसर डेड बॉडी दवरतात ताका चार्ज आसा। समज हॉस्पिटलांत डेथ जाल्यार आमचे कडेन 2 दिसा वयर दवरले जाल्यार आमी तांकां 50 रुपया पर डे चार्ज करतात। आनी डायरेक्ट कोण डेथ घरा कडेन केल्ले आसा, पूण भायल्यान येवपाचो आसा जाल्यार वी आर चार्जींग देम 100 रुपीज पर डे। आनी ते खातीर तांचे कोणेकूच हाडपाचें आसत जाल्यार फॉर्मेलिटी सामकी सोंपी। जोत्राकले डेथ सर्टिफिकेट दिवपाचें। आमचो स्टाफ हांगसर किंवा GMC 24 वरां हांगसर अवेलेबल आसता। आनी इवन समजा पेपर सारके नासत, कितें आसत, एक रातचें सर्टिफिकेट मेळना, आमी पयलीं कितें करता काय बॉडी प्रिजर्व करून घेतात। आनी समज सर्टिफिकेट मेळना, पुलीस केस करपाचें हांगच्यान इन्फॉर्म जाता, पूण आमी डेड बॉडी घेवन येयल्ले आमचे टॅक्निकली हेका लागून केन्ना तुमकां सोडून धाडिना। इवन कोणाकूय समजा कशें केस जाल्लें हांगसर नंबर लायल्ले आसत, लोकांनी आमकां कॉन्टेक्ट करूं शकतात। तश्यो बाकीच्यो ज्यो पोस्टमॉर्टम आसा जवळ जवळ 550 वयर पोस्टमॉर्टम हांगसर जाल्ले आसात। गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार।